भोव मोगाच्या भाव भयणीनो, एका इस्कॉलांकूय एक टिचर आसली आनी हे टिचरीक एक बरी संवय आसली. दर वर्सा चुकोय नासतना आपल्या क्लासींतल्या भुरग्यांक तांच्या घरा लागीं वचून ती भेट करताली आनी हे भाशेन ह्या भुरग्यांची परिस्थिती बरे भाशेन समजून घेवन त्या त्या प्रमाणे तांचे कडेन वागताली आनी तांकां आकारून हाडटाली. एका दिसाकूय ही टिचर डॅबी नांवाच्या एका चेडवागेर पावून सरली. पूण हे भेटे समयार तिचें मन घुसपा गोंदळाक सांपडलें. कितलेच प्रश्न मनांत आयले. असली परिस्थिती आसतना हें डॅबी बरें शिकून वर्गांत पयलें कित्याक येता काय? असली परिस्थिती आसून हें डॅबी दुसऱ्यांची गरज पळोवन सदांच आदार दिवंक पयलें कित्याक धांवता काय? असली कुटुंबाची परिस्थिती आसतना हें डॅबी सदांच आस्तें आनी दादोशी कित्याक काय? आनी दुसऱ्या दिसा डॅबी इस्कॉलाक आयलें तेन्ना हे टिचरीन ताका असो विचार केलो, डॅबी, डू यू नॉट हॅव अ हावस दॅट यू कॅन कॉल युअर ओन? डॅबी, तुमकां तुमचें खाशेल्लें घर ना? कित्याक डॅबी आपल्या आवय बापाय आनी भाव भयणां बरोबर कोणागेर तरी एका भाड्याच्या रुमान रावतालें, एकूच कूड. आनी तेन्ना डॅबीन जाप दिवन अशें म्हळें, टिचर, वी डोंट हॅव अ हावस दॅट वी कॅन कॉल आवर ओन, बट वी हॅव अ ब्युटिफूल होम. आमचे लागीं आमचें खाशेल्लें घर ना, पूण आमचे कडेन एक सोबीत घोराबो आसा. म्हजी आवय बापूय, म्हजी भाव भयणी जरूय आमी एकाच कुडांत रावता, पूण जायतें बरेंपण ह्या आमच्या कुटुंबांत आसा. आमी सांगाती मागणें करता, बरोबर देवाचें उतर वाचता, नियाळटा, एकामेका सांगाता वेळ सारता, एकामेकाचें सूख दूख वांटून घेता, एकामेकाक गोडच्या वावरांत आदार दिता. आमच्या कुटुंबांत बोगसणी आसा, आमच्या कुटुंबांत समजीकाय आसा, आमच्या कुटुंबांत सोंसणीकाय आसा, आमच्या कुटुंबांत मोग आसा. असलें आमचें सोबीत कुटुंब. And I'm sure that one day God will give us a house where we can put this beautiful home. मोगाच्या भाव भयणीनो, डॅबीच्या कुटुंबांत घडये व्हडल्यो व्हडल्यो संवसारी वस्तू नासल्यो, पूण मागणी आसली, देवाचें उतर वाचप आसलें, बरीं मुल्यां आसलीं. आमच्यान म्हणूं येता हें कुटूंब क्रिस्ता सांगाता चलतालें आनी एकामेकाक बोरवाशाची खुणां जातालीं आनी न्हूच एकामेकाक, पूण आमी आयकलां ते भाशेन दुसऱ्यांच्या गोरसांक पावून दुसऱ्यांकूय ह्या कुटुंबाची वांगडी बोरवाशाची यात्रेकारां जातालीं. आज पवित्र सभा पवित्र कुटुंबाची ही दोबाची परब समारंभता आनी हे परबे समयार आज देवाचें उतर कुटुंबांत कितें आसचें, कुटुंबांत कसलो संबंद सांबाळचो, कुटुंबांत आमी कसली वागणूक दवरची आनी कुटुंबांत आमी कसलीं पावलां मारचीं हें आमकां आज स्पश्टपणी कळीत करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आवय बापायक
पोती पोतिनींक आनी भुरग्यांक तांचे जबाबदारी विशीं उगडास केला. आयच्या पयल्या वाचपान भुरग्यांक आवय बापाय सवें आशिल्ले जबाबदारेची जागृताय दिल्या. अदी करून तांचे जाणटे पिरायेर तांचे अशक्तायेंत तांचो बोरवासो विरगळून वचना जावंक तांकां धीर आदाराची जावची म्हूण सिराकाचें पुस्तक भुरग्यांक खास उलो मारता. जाल्यार आयचें शिव वर्तमान आमच्या कुटुंबांक एक फोलेर कसो, एक व्हडती देख कशी नाजारेचें कुटुंब दवरता. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी 3 तरेचे संबंद जे कुटुंबाक भोव म्हत्वाचे ते पळयतांव आनी नियाळटांव. पयले सुवातेर घोव बायलेचो संबंद, मारये जुजेचो संबंद. ती सुखान तशें दुखान एकामेकाक वांटो दितात, भाग घेतात. जेजू जल्मता तेन्ना खुशालकायेची घडी दोगांय सांगाता आसात. हेरोद बाळकाक मारूंक सोदता आनी जेजू आयच्या शिव वर्तमानान आमी आयकलां ते भाशेन देव मंदिरांत पाटी रावता. उस्क्या कोंतीची घडी एकामेकाचेर गाराणें घालिनात, पूण सोंसणीकायेन एकामेकाक बऱ्यांत तशें वायटांत सांगात दितात. एकामेकाक बोरवाशाची यात्रेकारां जातात. तशेंच दुसरो संबंद आवय बापायचो जेजू सवें, मारये जुजेचो जेजू सवें. ती जेजूक ल्हानूच आसतना देवाक भेटयतात. ताका पोरबानी वांटो घेवंक देवाच्या वस्तूंनी मिसळ करतात आनी आपली आवय बापायची जबाबदारी ओळखून घेवन तो कळय नासतना पाटी रावता तेन्ना ताका विचार करतात. आवय बापायचो कायदो आपल्या कुटुंबांत पाळटात. आनी तिसरे सुवातेर आमी जेजूक पळयता. जेजू ह्या आपल्या आवय बापायक खालतो रावता आनी हाचें शिव वर्तमान असल्या उतरांनी सोंपलां. तो तांकां खालतो जालो आनी जाणवायेन, पिरायेन आनी कृपेन देवा आनी मनशा मुखार वाडत गेलो. भाव भयणीनो, आयचो विशय आमकां क्रिस्ता सांगाता चलून बोरवाशाची यात्रेकारां जावंक आपयता. आनी आमचें मिसांव पयले सुवातेर आमच्या कुटुंबांत आमी फुडें व्हरचें म्हूण आयची परब आमकां उगडास करता. डेबीच्या कुटुंबांत क्रिस्त आसलो आनी क्रिस्ता सांगाता चलून बरीं मुल्यां आपणावून आनी जियोवन तांणी आपलो कुटुंब एक बोरवाशाचो फोलेर केलो. आमचेय कुटुंब बोरवाशाचें जावंक देवाचें ह्या उत्सवीक वर्सा आमकां आपोवणी. आनी कुटुंबीक जिविताक आमचो पाप साहेब आमकां जायतें मार्गदर्शन दिता. अदी करून ही refers to 3 expressions that we need to use in our day-to-day life. केन्ना कोणूय कुटुंबांत बरें करता तो म्हणटा आमी थँक्स म्हणचें. जेन्ना कुटुंबांत आमी चुकता आमी कालतिकायेन सॉरी म्हणचें. जेन्ना कुटुंबांत आमकां कोणाचोय उपकार जाय आमी प्लीज हें उतर वापरचें. हे भाशेन आमचो कुटुंबीक संबंद आमी मजबूत करचो. भाव भयणीनो, जेन्ना आमच्या कुटुंबांत मोग आसता, एकामेकाक मानान लेखप आसता, एकामेकाक सोंसप आनी भोगसप आसता, एकामेकाचें बरें पळयोवन खुशाल जावप आसता, एकामेकाचें वायट घेतलां तें विसरप आसता, तेन्ना आमचें कुटुंब एक बोरवाशाची ड्युटी जाता. आनी अदीक करून जेन्ना आमी कुटुंबांत मागणें करता, देवाचें उतर वाचता नियाळटा, तेन्ना आमी क्रिस्ताक सांगाता घेता आनी आमकां बोरवाशाची यात्रेकारां आमच्या कुटुंबांत जावंक स्फूर्ती मेळटा, कृपा मेळटा, धीर घोटाय मेळटा. दुसरे सुवातेर भाव भयणीनो, आज आमी
आमच्या ह्या महाधर्म प्रांतांत ह्या उत्सवीक वर्साची दोबाच्यान उक्तावणी करता आनी आमकां तयारेचे रितीन मिसादी आमी केल्ले थंय ह्या उत्सवा विशीं जायती बारीक सारीक स्फूर्ती दिवपा सारकी माहिती दिल्या. आमच्या पाप साहेबान ही किरीत शीट बुल ऑफ इंडिक्शन मायाचे नोवेर 2024 ह्या वर्सा दिल्या आनी तिका रोमकाराचे चिटींतले वळीचो उपयोग करून असो माताळो दिला. होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस. बोरवासो आमकां फटयना. And our Holy Father invites us during this Jubilee year to be tangible signs of hope. आणि कोणाक तो म्हणटा, be a sign of hope to the prisoners, be a sign of hope to the sick, the elderly, be a sign of hope to people with disabilities, be a sign of hope to the migrants, be a sign of hope to youth, especially youth caught up in different types of abuses. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें गवळीक वरोस हें उत्सवीक वरोस आमकां सगल्यांक फळां बरी जावंक आमचे उत्सव समितीन तरेकवार उपाय आनी मार्गदर्शन दिवपी कांय बरपावळ तयार केल्या. आज आमी तांचें विमोचन करतले. हे बरपावळीचो आमी जाता तितलो फायदो काडून आमकां खऱ्यांनीच ह्या वर्सा बोरवाशाची यात्रेकारां जावंक जायतें सोंपेपण मेळटलें. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणीनो, बोरवासो श्रिस्ती सवें. आज आमी श्रिस्ती सवें जायतें निसंटोन चल्लें पळयता आनी पाप साहेब आमकां हे श्रिस्तीक बोरवाशाचे नदरेन पळोवंक आनी हे श्रिस्ती वरवीं आमचे फुडले पिळगेचो बोरवासो जिवो दवरूंक आमकां आपयता. काय बरीं ताचीं उतरां. तो म्हणटा, क्रिएशन इज गॉड्स गिफ्ट टू अस. वी आर द स्टीवर्ड्स. डू नॉट प्रे ओवर इट. PREY. श्रिस्ती म्हणटा आमकां देवाचें देणें. आमी तिचे राखणदार. तिका गिरासून खावं नाकात, तिचें निसंटोन करिनाकात, पूण तिचो सांबाळ करात, तिचे सवें बोरवासो पळयात आनी हो बोरवासो जिवाळ दवरात. आज हे मिसा भेटेंत आमी वांटो घेतना आनी ह्या दिसांनी आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या रॅलिकाची दाखोवन आमी चालू दवरतना ह्या आमच्या भाग्यवंताचे विनवणेन ह्या आख्या उत्सवीक वर्सा आमी जेजूक आमच्या सांगाता घेवन बोरवाशाची यात्रेकारां जावंक ह्या मिसांत कृपा आनी बळ मागुया.